नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। नायजेरियन आणि गोयच्या गँगांमदी ड्रग्स विकपावेल्यान जाल्ल्या वादांतल्यान नायजेरियन अबादोचो खून, ड्रग्स वेव्हार कबलात मोडिल्ल्यान गोयची गँग चाळवली, खासा रिपोर्ट। ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचारांत वाड 2013 वर्सांत 105 केशी नोंद। भुरग्यांचे हक्क सांबाळपी कायद्याक 10 वर्सां, मात गुन्यांव वाडलेच। म्हादय लवान टिमीन महाराष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांक काढले उजरावन। बिर्डी धरण बांदता त्या सुवातेची सारकी माहिती दिवंक नाशिल्ल्यान टीम बेजार। सोमारा गांजे उजगांव ओपा पळोवणी। ट्रक धन्यांचे रीण माफ करचे, बेकायदेशीर खण उद्योगांत घुसपल्ल्यांकडल्यान वसूल करचो निधी ना जाल्यार मिनाची येरादारी करून दिवचे नात। ट्रकवाल्यांची सरकाराक शिटकावणी। आणि 2 नागरिकत्व आशिल्ल्यांची मालमत्ता जप्त करपाची मागणी केल्ल्यान लोकांक आयल्या जाग। कायतू सिल्वावरी 1 लाख गोंयकारांकडेन आसा 2 नागरिकत्व, सुदिनाचे म्हणणे। खबरो विस्तारान। सुमार 1.5 म्हयन्या पयलीं जाल्ले नायजेरियन खून प्रकरण आनी उपरांत परवरे घातिल्ले धुडगुसाचो पुराय रिपोर्ट प्रुडंट तुमचे मुखार घेवन आयला। कशे तरेन पर्रा वाठारांत नायजेरियन नागरिकाचो खून जालो, ताचो खून कित्याक आनी कसो केलो ताचो हो रिपोर्ट। तपासान फुडें आयिल्ल्यो शॉकात करपी गजाली, कशे गोंयचे भुरगे ह्या वेव्हारांत घुसपल्यात, पळयात खासा रिपोर्ट। उत्तर गोंयांतलो दर्यादेग वाठार बरोच फामाद। राज्यांतल्या ड्रग वेव्हारा खातीर हो वाठार चड बदनाम। फॉरेनर तशेंच थळावे गँग ड्रग्स वेव्हारांत घुसपल्ले आसात। पर्रा वाठार तर नायजेरियन ड्रग माफियाचो अड्डो जाल्लो। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण नायजेरियन हेर देशांतल्यान गोंयांत ड्रग्स हाडटात। 31 ऑक्टोबर ह्या दिसा पर्राच्या नायजेरियन आनी शापोराच्या थळाव्या गँगां मदीं झगडे जावचे पयलीं दोनूय गटां मदीं ड्रग वेव्हारा विशीं अलिखीत कबलात जाल्ली। ह्या कबलाती प्रमाण नायजेरियन होलसेलर म्हूण काम करतले आनी थळावे गँग रिटेलर म्हूण काम सांबाळटले। पूण नायजेरियनान रिटेल दरांत ड्रग्स विकून ही कबलात मोडली। तांणी ड्रग्स थळावी गँग विकतात ताचे परस कमी दरांत विकले। ह्याच कारणाक लागून दोनूय गटां मदीं पेटले। चडशे फावट वाद जातालो तेन्ना ते प्रकरण भितरले भितर सोडयताले। तांणी पुलिसांक केन्नाच हस्तक्षेप करूंक दिवंक ना। हे फावट प्रकरण चडार पडलें। 30 ऑक्टोबर ह्या दिसा ओमकार पालयेकाराच्या एका लागींच्या इश्टान नायजेरियनाक एका गिरायकाक ड्रग्स विकतना धरलो। तांचे मदीं पयलीं वाद जालो आनी उपरांत तांणी एकामेकाक मारपाक सुरवात केली। नायजेरियनान ओमकाराच्या मनशाचे नाकार मूठ मारली। हे घडणुकेक लागून ओमकार बेजारलो। ओमकार पालयेकार आनी ताचे हेर 12 सहकारी एका रेस्टॉरंटा लागीं जमले। तो नायजेरियन ह्या रेस्टॉरंटांत वतालो। नायजेरियन ओबोदो आपल्या इश्टा वांगडा ह्या रेस्टॉरंटाचेर पावलो। ताणें ओमकार आनी ताच्या मनशांक पळोवन थंयच्यान पळ काडलो। उपरांत जें घडलें तें सगळें फिल्मांनी जाता तशें। ओमकार आनी ताच्या मनशांनी नायजेरियनाचो पाठलाग केलो। ओमकार आनी ताचे इश्ट रस्त्या कुशीक लिपून बसले। तांणी ओबोदोक धरलो। ओबोदो वांगडा ताचो इश्ट आशिल्लो, तो कसो बसो थंयच्यान पळलो। ओमकार आनी ताच्या मनशांनी ओबोदोक बरोच मार घालो आनी ताका थंयच मरण आयलें। थळाव्या लोकांक ह्या झगड्या विशीं खबर आशिल्लें, पूण कोणूच मदीं पडूंक ना। पोस्टमार्टम रिपोर्टा प्रमाण नायजेरियनाच्या आंगार 29 जखमो आशिल्ल्यो। दुसरे दिसा पुलीस ओबोदोची कूड पोस्टमार्टमा खातीर व्हरताले तेन्ना नायजेरियनांनी परवरे धुडगूस घालो। तांच्या परवरकारां वांगडा पेटले। नायजेरियन खून प्रकरणांत 13तल्या 9 आरोपींक अटक जाल्या। तातूंत मुखेल आरोपी ओमकार पालयेकाराचो आस्पाव आसा। पूण ओबोदोची कूड अजूनय जीएमसीत आसा। ताचेर अजून निमणे संस्कार जावंक ना। ओबोदोचो भाव दिल्लीत रावता। कूड ताब्यांत घेवपाची प्रक्रिया अजून पुराय जावंक ना। नायजेरियन एम्बसी ही प्रक्रिया सुरू करपाची आसा। विदेश वेव्हार मंत्रालया वरवीं एम्बसीन गोंयच्या फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिसाक संपर्क करूंक जाय। नायजेरियन आनी परवरकारां मदल्या वादा उपरांत नायजेरियन एम्बेसेडर गोंयांत येवन गेलो आनी बरोच बोवाळ जालो। पूण खून जाल्ल्या नायजेरियन ओबोदोची कूड ताब्यांत घेवन ताचेर निमणे संस्कार करपा विशीं कोणाकच पडिल्लें ना। हे घडणुकेक 1.5 म्हयनो जायत आयलो। नायजेरियन एम्बसी अजून प्रक्रिया सुरू करपाची आसा। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी।
गोंयांत ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार वाडत आसात. 2013 वर्सांत वट्ट 105 केशी नोंद जाल्यात. हातूंत बलात्काराच्यो 35 केशी आसात. पर्रीकार सरकारान 2004 चिल्ड्रन्स रायट एक्ट हाडिल्लो. ह्या कायद्याक अंदू 10 वर्सां पुराय जातात. ते निमतान शेनवारा नीड टू रियलिटी चॅक हें सत्र इंटरनॅशनल सेंटरान जालें. ह्या सत्रांत पुराय वेळ कोर्टाची गरज NGOंनी उक्तायल्या. सरकारान भुरग्यांच्या सुरक्षेचो मुद्दो गंभीरतायेन घेवचो अशें मागलां. 2004 वर्सा गोंयांत पर्रीकार सरकारान ल्हान भुरग्यांचेर जावपी अत्याचार थांबोवपा खातीर चिल्ड्रन रायट कायदो काडिल्लो. 10 वर्सां जालीं. अत्याचार मात कमी जावंक ना, बरेच वाडल्यात. फक्त 2013 ल्हान भुरग्यांचेर घडिल्ले गुन्यांव पळयात. अजून डिसेंबर सोंपूंक ना. 11 म्हयन्यांत वट्ट 105 गुन्यांव घडल्यात. 25 भुरग्यांचें अपहरण, 35 जाणांचेर बलात्कार, चायल्ड लेबर 6 आनी हेर गुन्यांव 39. पूर्णवेळ कोर्ट नाशिल्ल्यान फाटल्या 10 वर्सांत चडशा केशींचो निकाल लागूंक ना. 10 वर्सांतल्या केशींची परिस्थिती पळयात. 523 केशींतल्या फक्त 55 केशींनी ख्यास्त जाल्या. 120 जाण निर्दोश सुटल्यात. ताका लागून शेनवारा जाल्ल्या सत्रांत पूर्णवेळ कोर्टाची गरज उक्तायल्या. This is so because there is no full-time judge for the children's court. There is a need for a full-time judge. Otherwise, we're finding that we're just denying justice to children. We have a very nice child-friendly setup in the court, but if the cases are not being heard, it is of no use to the child. So it is a gross violation of the child's rights when justice is denied to them. Victims assistance units have not been set up. The need for setting up of village child committees in every village. इतले मजगतीं ह्या सत्रांत बायलां आनी भुरगीं कल्याण खात्याचो एकूय वांगडी येवंक नाशिल्ल्यान NGOंनी तिडक उक्तायल्या. It is a tragedy that there was nobody from the department to hear what was being said about the Goa Children's Act, because it is the department which is the implementing authority. So the department needed to be there. We are happy to note that there were people from all other sections. There were people from the police, from the state commission, from child welfare committees, from doctors, teachers, village child committees. There were various people, but there was nobody from the department, and this is something which we feel is a telling statement. The department should have been there because these issues matter. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. म्हादय लवाद मंडळान शेनवारा महाराष्ट्राच्या उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक उजरावन काडले. विर्डी धरणा संबंधान लवादाक जाय आशिल्ली कसलीच म्हायती हे अधिकारी दिवंक शकले नात. गोंय सरकारान मात लवादा मुखार सगळी म्हायती मांडपाची तयारी केल्या अशें राना मंत्री अलिना साल्ढानान सांगलें. लवाद मंडळा विशीं आमकां कोणें कांय सांगूंक ना म्हूण विर्डीचो सरपंच बरोच चाळवलो. ही टीम सोमारा गांजे, उसगांव आनी ओपा वाठाराची पळोवणी करतली आनी उपरांत पणजे तांची उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा बसका जातली. म्हादय लवादान शेनवारा विर्डी आनी मोले वाठाराक भेट दिवन पळोवणी केली. विर्डी धरणाची पुराय म्हायती लवादाक दिवपाची सुचोवणी न्यायमूर्ती विनय मित्तलान महाराष्ट्राच्या उदका स्रोत खात्याक केल्या. महाराष्ट्राचे अधिकारी ह्या वेळार चडशी म्हायती दिवंक शकले ना. Put all those what you are saying in the pleadings, or because what you are now suggesting and explaining, we do not find it on the record of the case. You have to, and that's why it has been shifted to upper location to reduce. That is entirely a different issue, Sir, with which Goa is not concerned with rehabilitation. It's your internal matter of the state. गोयच्या उदका स्रोत खात्याचे मुखेल इंजिनियर संदीप नाटकर्णी आनी पर्यावरण वावरपी राजेंद्र केरकार ह्या वेळार आसले. लवादान विर्डीचो अभ्यास केल्ल्यान गोंयाक लाव जाव येता अशें राजेंद्र केरकाराक दिसता. आयज विनय मित्तल हांणी ह्याच मुद्द्याचेर बोट दवरून महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांची हांगासर भंभेरी उडयलेली आसा आनी ताका रितसर उत्तर दिवप तांकां जमलेलें ना. आयज जे मुद्दे आमच्या मुख्य अभियंत्यान मांडलेले आसा ते सारके बरोबर मुद्दे आसा आनी म्हाका दिसता की जर लवादान ह्या संदर्भान आपली भुमिका व्यवस्थितपणे बजायली जाल्यार निश्चितपणान ह्या प्रकरणान गोंयांक न्याय मेळपाची आशा आसा. म्हादय लवाद विर्डीक येतलो ह्या विशीं थळाव्या पंचायतीक कळोवंक ना म्हूण विर्डीचो सरपंच अंकुश गांवस सामको बेजार जाला. कित्याक रावपाचें, कोण येतले, कितें आमकां तितली कोणाच कल्पना ना सरपंच कल्पना ना, आमच्या गांवांतल्या लोकांक कल्पना ना, आमची जी धरणग्रस्त कमिटी म्हणून काडलेली आहा त्या कमिटी कोणाकच कल्पना ना. ह्या लोकांनी जे डिपार्टमेंट लोक जे एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे लोक काम करता ह्या लोकांनी सगळ्यांक अंधारांत दवरून सगळी प्रोसिजर केल्ली आहा.
मादय लवाद मंडळा मुखार गोंयची बाजू मांडटना गोंय सरकार खंयच कमी पडचें ना अशें पर्यावरण मंत्री अलिना साल्ढानान सांगलें. मॅम डेटा मागताले डेटा अजून गावना काय इन्फॉर्मेशन दितले आमी डोंट वरी whatever data is required will be provided to them. Okay, there is no question of not giving whatever information is required. I cannot tell you. As soon as the data is ready to be handed over, it will be. प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.